हांव कालच्या इलेक्शनाक हांगा इंडिपेंडंट म्हणून रावलो. म्हाजे खूब मनान इच्छा आसा कितें ना कितें पेडणेकारांक करपाचें आसा. हांवें खूब जाणां कडसून आयकलां हांव पेडणेकारां वांगडा रावतलो. आयज पेडणेकारांक रावंकूच जाय, पूण पेडणेकारांची कितें तरी कामां तरी करपाक जाय ही म्हाजी एक गॅरंटी आसली लोकांक, पूण तें जालें ना. पूण आयज आमी हांगासर मालप्या येयल्लेले आसा. पत्रदेवी टू कोलवाळे जे आमचे हायवे जाल्लेले आसा तितून फक्त भायल्यो गाडयो जशे की BMW, मर्सिडीज, ऑडी ह्यो बऱ्यो बऱ्यो गाडयो ह्योच चलोवंक शकता. बाकीच्यो गरिबांच्यो ज्यो गाडयो आसा न्हू ते तुमकां खबर आसा हे MVRान कशे रोड केल्लेले आसा. म्हाजो मेन मुद्दो आतां आमी उलोवपाक येयला ते म्हणजे सर्वीस रोड. आमकां आयज स्थानीक आमचो जो आमदार आसा तेंच्यांनी आमकां आयज प्रॉमीस केल्ले की आयज आमचो सर्वीस रोड पयलो आसतलो आनी हायवे मागीर जातलो. पूण आयज अशें दिसता हांगासर की आयज सर्वीस रोड दिसत ना आनी हांगासर आयज डेट एंड लीव असले गोश्टी जाल्लेले आसा. आनी सर्वीस रोड हो आमकां बारीक मनशाक लागता, आमकां हायवे लागना. आनी हो सर्वीस रोड बेगींतले बेगीन करचो ही म्हाजी आयज आमच्या स्थानीक आमदार आसा तेणी तेका म्हाका एक रिक्वेस्ट आसा. दुसरी गजाल म्हाका सांगपाची आसा, जे आमचे मोपा सारके लोक एरियेन आयज हायवे जाल्लेले आसा तेंकां आजून पासून त्या रोडाचे रोड जाल्लेले आसा पूण आजून पासून तेंकां पयशे पावलेले ना. म्हाका दिसता स्थानीक आमदारान आमच्या मातशी तेची दखल घेवची आनी जे म्हाजे पेडणेकार जे लोक आसा तेंकां तेंचो मोबदलो दिवचो आनी आयज तेंच्यांनी कितें ना कितें तेंच्यांनी करचें अशें म्हाका एक सांगपाचें आसा. हे जे सर्वीस रोड आसात आयज अशें पळयतलो जाल्यार आयज खड्डे आसा भितर. आमकां आयज CMान सांगलेले की एकूय खड्डो दवरचो ना, पूण ते आयज खड्डे हांगासर दिसलेले आसा. लोक हांगासर एक्सिडंट जाता, डेथ एंड लायफाचो प्रश्न आसा. हे खड्डे बेगींतले बेगीन बुजोवचे हे म्हाका एक रिक्वेस्ट आसा. दुसरी गजाल म्हणजे आयज MVR आतां हो तेणी रोड करतलो, हायवे करतलो, मागीर सर्वीस रोड हो कोणी करपाचो जावं आमी कोणा कडेन वयचे हे आमकां मातशें सरकारान सांगचें. तेंच्या कडेन आमी पांया पडोन आमचे सर्वीस रोड तरी आमी करून घेता अशें आमकां म्हणजे कळकळीची एक विनंती आसा. ही सर्वीस रोड जो आसा जो आमकां प्रॉमीस केल्लो की सर्वीस रोड पयलो जातलो तो जावंक ना. तो सर्वीस रोड पयलो जावचो हीच म्हाका म्हाजी एक विनंती आसा. एक्चुअली NH 66 जेन्ना रस्तो हायवे स्टार्ट काम जालें तर तांचे सरकारचे पयलेच हे विशय आसलो की पयलीं लोकांक सर्वीस रोड दिवप आनी मागीर हायवे काम करप. पण ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान परते गेले, पयलीं हायवे केलो आनी सर्वीस रस्तेच गायब केले. आमी ह्या खातीर भजनां केली, आंदोलनां केली, भरपूर निवेदनां दिली. पण जे हे MVR कंपनीचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेजी इतकी दादागिरी ह्या इंजिनियरांची आसा. ते आमदारांक न्हू गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सुद्दां किंमत दिना. पण हांव एक आमच्या पेडण्यांतल्या दोन्ही आमदारांक एक उलो मारता जो G. दारोलकार मांद्र्यान आसा आनी प्रवीण आर्लेकर पेडण्यान आसा. हांच्यांनी इलेक्शनाक प्रॉमीस केल्ले आनी हे दोगूय आमदार नवीन आसा की लोकांक जाय ते खातीर आपलो सपोर्ट आसतलो, लोकांक जाय ते गोश्टी आमी करतले. आयज पेडणेकारांक सर्वीस रस्ते जाय. हे कोणाक भियाता, खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक भियातात काय कोणाक भियाता ते म्हाका आमदार खबर ना. पण तेणे पेडणेकारांक उलो मारचो आनी हजारांनी लोक ह्या रस्त्यार उबे करचे. कोण कॉन्ट्रॅक्टर आनी खंयची सरकार ती मागीर पळोवया. तेंच्यांनी एक तर फक्त जाप दिवपाची, पेडणेकारांक उलो मारपाचो आनी हो रस्तो ब्लॉक करपाचो आनी सगळे हे जे सर्वीस रस्ते आसा ते विदीन 15 दिसां भितर रेडी करपाचे. नाजाल्यार ह्या आमदारांनी आपले गाठले फटले बांदून रेडी रावपाचे. हे इतलें हांव ह्या दोन्ही आमदारांक सांगता.